बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट दयानंद बांदोडकर, आमचो पयलो चीफ मिनिस्टर, गोंयचो विजनरी लिडर, एड्युकेशनिस्ट, जेणें एड्युकेशनाचें फावंडेशन आमच्या गोंयांत घातलें. खूब बऱ्यो गजाली केल्ल्यो आहा तेणें, आनी आयज तेजो उगडास करतना तेजी लिगसी फुडें व्हरपाचें आमच्या गोंयकारांचेर आयज आहा. तेजे विचार फुडें व्हरपाक बांदोडकराचे लिगसी फुडें वतना हांव इतलोच सांगता गोंयकारांक की तेणें आयज गोंयकारांक वाट दाखयल्ली आहा एक, आनी ही वाट आमी चलपाक जाय. आनी ही वाट चलतना हांव आशिर्वाद मागता बांदोडकराचो आमचेर, स्पेशली म्हाजेर, की तेणें म्हाका सारको ह्या फुडें मार्ग दाखोवचो म्हणून. म्हाका दिसता खंय तरी आमी चुकीचो मार्ग धरलेलो आहा, स्पेशली लिडरांनी. आनी लोक पळयता आमकां, गोंयची जनता, आनी हें पळयतना म्हाका दिसता बांदोडकर वयर रावन पळयता हें आपले धाकटुल्या गोंयांक कितें जालां पळय. फुडें आमी लोकांक सांगपाचें आहा की तुमी आमकां हें तर भोवमत दिया नाजाल्यार ऑपोजिशन घाला, कित्याक ऑपोजिशन आयज स्ट्रॉंग जाल्लो जाय. आयज गोंयान ऑपोजिशन ना. हांव रेडी आहा फुडें लिडर ऑफ ऑपोजिशन जावपाक, कित्याक जें कितें रॉंग जाता तें वयर काडपाक जाय, सरकाराक सारक्या मार्गार हाडपाक जाय. ह्या खातीर बरो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जाय, आनी आमी रेडी आहा फुडें हें काम घेवपाक. जो तर आमकां रुलिंगान हाडिना लोक, 22 सिटां दिना लोक, आमी खंय आहा पळय थिंगा, जाल्यार आमकां ऑपोजिशनान तरी घालचें आनी ऑपोजिशन लिडर तरी करचें की गोंय सांबाळपाक, खंय कितें रॉंग करता थिंगा बोडी मारून सारकें करपाक. आनी हें धाकटुलें गोंय सांबाळपा खातीर जे भाऊसाहेब बांदोडकरान लिगसी दवरलेली ती फुडें व्हरपाक आमकां तेजो आशिर्वाद जाय. इतलेंच सांगता. आनी भाऊसाहेब बांदोडकराचो आशिर्वाद गोंयचेर सदांच आसतलो. खाली लोकांची मनां कोणाची जी भ्रश्ट जाल्ली आहा ती सारकी जावची, आनी नीट मार्गान चलचें, आनी पावरा फाटल्यान धांवचें न्हू म्हणटा हांव, स्पेशली लिडरांनी. आनी गोंयचेर एक समस्या हाडची न्हू की परतून परतून इलेक्शनां आनी परतून परतून त्या पावरा फाटल्यान धांवचें न्हू. लोक तुमकां तुमचो जागो दाखयतलो. इतलेंच सांगता. आमचे भाग्यविधाते आमचे दयानंद, आमचे भाऊ, त्यांनी जे गोवा हे खरोखर भाग्य विधाते खरेंच नांवाचें आहा तें, कित्याक तेणी पळय आमच्या गोवा खातीर गोर गरिबांचे कैवारी, मुणकार, शिक्षण, स्पोर्ट्स आनी कितें जेन्ना शिकतल्या शिवाय भुरगीं वयर फुडें वच शकना हें तेणी पळयल्लें. आनी आमच्या गोंयान शिक्षणाचे प्रसार केलो. आयज भुरगे आयज आमी म्हणटा आमी वयर पावले, हेजेर पावले, तेचें मूळ कारण आहा ते आमचे भाऊसाहेब बांदोडकरान अशें आमच्या गोंयान मुख्यमंत्री जावचे आनी हे जे गोंयची जी कामां आहा ती फुडें व्हरपा खातीर अशेंच सगळ्यांनी सहकार्य करचें. आतां आमी हांगा आयज एकठांय जाल्यात बांदोडकराचो उगडास करपाक, आनी खरेंच बांदोडकराक एक व्हडलो मान फावो, कित्याक हांव ताका परिचय करता. तो कितें आहलो आनी कितें आहलो पळय तो, आनी ताणें कितें केलां पळय तें म्हज्यान सगळें सांगूंक जायना. आनीक हांगा आमचो हाचो सासूबाई एक तेजे बारीक गोरूंक कसो, यू वॉन्ट बिलीव दीस, ही वॉज अ व्हेरी सिंपल लिडर. तो एक पयलो चीफ मिनिस्टर जालो, पयलो एड्युकेशन ताणें चीफ मिनिस्टर जावन पयलें एड्युकेशन गोंयांत हाडलें. एक कायदो हाडलो ताणें, मुनकार कायदो. ही अंडरस्टूड दॅट लार्ज लँड ट्रॅक्स आहले आनी भाटकार आहले, आनी जे कोण भाटां राखताले ते मुनकार तेंचेशीन कांय रायट्स नासले, बट ही गेव देम ओनरशीप रायट्स बाय ब्रिंगिंग दॅट मुनकार एक्ट. So this is one instrumental act in the entire country, although act now, but this law was brought by him, and we have to remember him for that. And now only I can say an end that although leader is very rare to find now, only we can hope and pray that our politicians and future leaders follow in his footsteps.